20 नोव्हेंबर ते 28 नोव्हेंबर मजगती हो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव जावपाचो आसा। दर वर्सा जावपी व्हड खर्चा परस राज्याक महोत्सवाचो फायदो कितें हाचेर सरकारान श्वेतपत्रिका जाहीर करची, काँग्रेस पक्षान मागला। इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया म्हळ्यार इफी गोंयांत सध्या इफीची तयारी आनी इफीचे वारे गळपाक सुरवात जाल्या। गोयच्या विभागा खातीर गोयच्या चित्रपट निर्मात्यांचे 7 चित्रपट वेचून काडटात अशें सरकारान जाहीर केला। गोयचो विभाग इफीच्या अधिकृत विभागांचो भाग जातलो काय ना हे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पष्ट करचे पडटले। काँग्रेस मिडिया सेलाचो अध्यक्ष अमरनाथ पंजीकरान सुचोवणी दिल्या। हो गोयचो विभाग फकत गोंयकार फिल्म निर्मात्यांक फोटोवपा खातीर आनी तांच्या दोळ्यार पानां पुसपा खातीर करतात असो लेगीत पंजेकारान आरोप केला। इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हटल्यार इफी हे इंटरनॅशनल फ्रॉड फेस्टिवल जाल्लें आसा। कित्याक ह्या फेस्टिवलांतल्यान गोंयांत प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार जाता। ट्रॅव्हल आनी हॉस्पिटॅलिटी हेच्या नांवार हे सरकार प्रचंड भ्रष्टाचार करता। आतां ह्या इफीचेर कोटींनी रुपया खर्च करता। केंद्राच्यान फक्त आमकां खूब कमी पयशे येता। गोंय सरकार ह्या इव्हेंटाचेर चड पयशे खर्च करता, पण ज्या तरेन गोंयकारांक, गोंयच्या निर्मात्यांक, फिल्म प्रोड्युसरांक ज्या तरेन फायदो जावपाक जाय, लाव जावपाक जाय, गोंयांत लाव जावपाक जाय, तो दिश्टी पडना। सो आमचो ह्या सगळ्या हेचेर आक्षेप आसा की गोंयकारांक कितें फायदो, गोंयची कितली फिल्मां ऑफिशियल कॅटेगरीन ही स्क्रीन जातली हें मुखेलमंत्र्यांक सांगपाक जाय। डेलिगेट जे इंटरनॅशनल डेलिगेट्स आसा तेंची संख्या सामकी नगण्य आसा। फाटल्या 4 वर्सांचो हिशोब जो मुखेलमंत्र्यान दिला त्याच्या प्रमाणे 269 इंटरनॅशनल डेलिगेट्स हे रजिस्टर जाले। म्हणल्यार एका कितलो इंटरनॅशनल पावड्याचेर एका कितलो महत्व आसा हें दिश्टी पडटा। आतां ह्या फिल्म फेस्टिवलाच्या नांवाचेर हेंच्यांनी जी ESG आसा ती ESGन आपणाचे रायट्स जे आसा ते तेंच्यांनी गमावून बसलेले आसा। ESG हॅज लॉस्ट देयर रायट्स, म्हणजे ते प्रोग्राम करप, ते सेलेक्ट करप, ते सगळें काम करप ते तेंचे कडेन कांय ना। सो ESG आयज फक्त जे हॉस्पिटॅलिटी आनी ट्रॅव्हल आसा तेच्या नांवार, ह्या इव्हेंटाच्या नांवार मिशन टोटल कमिशनाक ते घुसपल्ले आसा। आनी हे ESG ह्या सरकाराक रिहॅबिलिटेशन सेंटर जाल्ले आसा, ज्या जाग्यार ते आपणाचे आमदार, आपणाचे कार्यकर्ते हेंकां थंय समाविष्ट करता, ते कमिटीन घालता। कांय जे इव्हेंट मॅनेजमेंट करपी जे कंपनी आसा ते ओनर आसा तेंकां ह्या कमिटीचेर घातलेले आसा। सो आमचो तेचेरूय आक्षेप आसा आनी मागणी करता की गोंयांत जेंच्यांनी बरी फिल्मां दिली, जेंची फिल्मां ऑफिशियल कॅटेगरी ऑफ इफीन प्रदर्शीत जाली, तेंकां समाविष्ट करपाक जाय आसले, पूण ते ह्या सरकारान केलें ना। ही निशेधाची आनी खेदाची बाब जावन आसा। आतां फिल्म सिटी जेन्ना आमी उलयता तेन्ना फिल्म सिटीन जमनीचो घोटाळो थंय जावपाचो आसा। फिल्म सिटीच्या नांवार जमनीचें डिलींग जावपाचें आसा अशी आमकां खात्रीलायक म्हायती मेळिल्ली आसा। समाज कल्याण मंत्री जो तावान ह्या फिल्म सिटीचेर उलयता आनी तरणाट्यांक सांगता की जॉब मेळटले, पण आमी ताका विचारूंक सोदता की तूं ESGचो जेन्ना वायस चेअरमॅन आसलो तेन्ना तुवें कितल्या गोंयकारांक जॉब दिले? हे फिल्म सिटीच्या नांवार तुजी जमीन आसा तेचेर आमी रोखडेच ते जमनीचो घोटाळो आनी थंय कितें डील आसा तो रोखडेच आमी उक्ताडार हाडपाचें आसा। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।